येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. कसल्याच प्लॅनिंगा बगर केला नावेली हायवेचे काम. रस्त्याचो गेला जावन धूप. बेगोबेग करा दुरुस्त, नाजाल्यार करतले हायवे ब्लॉक. थाळव्यांची शिटकावणी. पेडण्या 5 स्टारात येता व्हडलो कॅसिनो. मामलेदारान दिल्या परवानगी. पेडणेकारांनी करचो खर विरोध. मागला गोंयचो आवाजान. ह्या म्हयन्याचे 5 तारखेसान पडू येता गोंयांत गोग आनी पावस. नुस्तेमारी करप्यांनी वचचें न्हू खोल दर्यांत. हवामान खात्याची शिटकावणी. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आपली चली आत्महत्या करपाक शकना, ताचो खूनच जाला. सिद्धीचो बापूय संदीप नायकान दुबाव उक्तायला. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून आपल्याक न्याय दिवचो ताणें मागला. सिद्धीन जर आत्महत्या केल्ली अशें म्हणटात जाल्यार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिवपाक तुमकां 20 दीस कित्याक लागले? सिद्धीच्या बापायन प्रश्न विचारला. दुसऱ्या वटेन तारा केरकरान पोस्टमॉर्टम करपी दोतोरांच्या अहवालाचेरच दुबाव उक्तायला. पोस्टमार्टमा उपरांत चेडवाची कूड दिता आसतना पुलिशेन सांगलें की ताच्या आंगार कसलेच घावे ना म्हूण. पूण प्रत्यक्षात ताच्या आंगार ताच्या हातीचेर 3 घावे आशिल्ले. पूण 20 दिसांनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत आपूण तिचो खून जाल्ल्याची कागाळ नोंदयली. हो अहवाल पयलींच मेळिल्लो जाल्यार आपूण पयलीं कागाळ करता आशिल्लो अशें सिद्धीचो बापूय संदीप नायकान सांगलें. हो पोस्टमार्टमच ताणें लिपोवन दवरिल्ल्याचो आरोपय ताणें केला. हातीचेर आनी पांयांचेर रगत किण्णे आसले सगळे म्हणून हें जालें. कोणा कडून एडवायस घेतलो आनी ते डॉक्टर हें करून मागीर ताका ते कंप्लेन केल्या की मर्डर जालें. ते एप्रिलान हें जालें. पूण आतां कितले एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट 5 म्हयने इतके दीस काय हें ना न्हू. आतां बरें आहा सगळें ओके जाल्लेच म्हणून कामाक घातला. तितून नासल्यार आमी कामाक ताका धाडचे ना. ना 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 तशें ना, सारकें ओके आसलें तशें कांय ना. आमचो डिमांड म्हणजे कितें, जेन्ना हांवें ताका बशीन बसयला पळय ते आतां मोल्डी गांवा कडेन पावला तो एक CC कॅमेरा ओपन करपाचो आनी आमकां बागा टू कालांगूट प्रायवेट आसो नाल्यार गव्हर्मेंट आसो पूण सगळे कॅमेरा ओपन करून आमकां दाखोवचे तितून कितें मेळटा जाल्यार. आनी अशें एक म्हाजेच चेडूं अशें जावं कोणूय इतकें हें जालें हांकां कांयच मेळना. हेंच्यांनी अशें दोंगरा वयले सुद्दां बॉडयो सोदून हाडून एक कॅमेरो ते आतां जाल्यात हे 10 वर्सां. हेच्या पयलीं कांयच पुलिसान इन्क्वायरी जावन कोणाचेच कांय करूंक नाका अशें म्हणटा हांव. आतां हें तांकां आतां कित्याक मेळना, योग धागो दवरो कित्याक मेळना? म्हाजे कडेन फोन तेणी दिल्लो. तो म्हणालो आपूण ताका इस्कॉलानसून वळखता म्हणालो, आपूण मड्यात रावता म्हणालो. ते 11 सुमार 11:30 सुमार बस स्टँडाचेर उबे आसले. मास्क काडले तेन्ना आपूण ताका वळखलें म्हणा लागलो. आनी तितल्यान म्हणून हांवें म्हटलें तूं ताका खंय वळखता रे तर अशें सांगलें. मागीर म्हणा लागलो 10 मिनटांनी आपली बस सुटली म्हणालो. मागीर सकाळीं आपूण म्हणा लागलो ताका मिसींग जाला तें पळयलां आनी तेन्ना आपूण त्या खातीर म्हणालो तुमकां फोन केलो म्हणालो ते विचारपाक कित्याक आदले दिसा ताका आपूण पळयल्लें म्हणा लागलो. हांवें म्हणलें तितल्यान म्हणालो आपली ती बस सुटली म्हणा लागलो. पूण उबें आहा तें आपूण शुवर ताका पळयलां म्हणा लागलो. आतां खरें खोटें तें देव जाणा. म्हाका अशें दिसांक येता की ताका 2 दीस पुलिसांनी हाडून ताका भितर दवरचो आनी सारकेंच ताका विचारचें. आयज खरें तुका सांगता म्हाजें चेडूं आयज तेणी तर एक्शन घेतलें म्हाजें चेडूं शुवर आज मेळटलें त्याच्या खातीर वाडलां. म्हाज्या फ्रेंडान सांगलां म्हाकाय सांगना ते सोड म्हटल्यार तेंच्यांनी ती बॉडी बेकायदेशीर कशी येयली, हें प्रायवेट एम्बुलन्सीन कशी येयली, ती गव्हर्मेंटाची एम्बुलन्स ताका कित्याक ना? फोटो तो हेचो काडून सगळ्याक तेंच्यांनी व्हायरस केला. दुसरी गोश्ट कितें आहा ताका ते घाये जाल्ले म्हणून आमकां ते पयलीं बॉडी दिता आसतना कित्याक सांगना? ते तेंच्यांनी फटिंगिरी कित्याक केल्या त्या हेंच्यांनी डॉक्टरांनी? हे व्हडले हांव तेंचेर ब्लेम करता. तशें करूंक जावं PSIन सुद्दां तशेंच केला. कांयच ना म्हणून सांगलें तेच्या बॉडयेक. म्हणून इतके दीस लेट कित्याक पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट दिवपाक तेंच्यांनी लेट कित्याक लायली आमकां? डायरेक्ट कालांगूट पुलिशेक दिला आनी आमकां बॉडी दिता आसतना सगळ्याक कवर जाता न्हू. केन्ना कित्याक दिवंक ना तेंच्यांनी? बॉडी दिली म्हणजे तुवें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टूय दिवंक जाय. तेंच्यांनी कित्याक दवरला आपले कडेन? दुसरे वटेन तारा केरकरान जाल्यार पोस्टमार्टम रिपोर्ट करपी दोतोरांचेरच दुबाव उक्तायला. हें दुसरें स्कारलेट प्रकरण आशिल्ल्याचो दुबावय तिणें उक्तायला. येदें व्हडलें वाडलेलें चली एका दिसा भितर ना जाता. थळावो आमदार आनी सरकाराक मात्तय दया येना. कपड्यांचो आज मेरेन सोद लागलो ना. दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण बॉडी केन्ना हाडली तें बरयल्लें ना.
चेडवाचे केंस बरे भशेन बांदलेले आसात. मरचे पयलीं ते केंस बांदून आनी कपडे बी काडून मेले काय कितें? ज्या भुरग्यान म्हापशेच्या बस स्टँडार आपूण ताका पळयला म्हणून सांगिल्लें ताचेरय तिणें दुबाव उक्तायला. पळयात तारा केरकार कितें म्हणटा ती. 201 ह्या प्रमाणे तांकां इन्क्वायरीक आफोवपाचें आनी तांकां खरें म्हणून जाल्यार तेंचेर इन्क्वायरी करपाची चड गरजेचो आसा. डॉक्टरांनी हांगा भरपूर हलगर्जीपणां केला आनी हेकाच लागून चोर सोरून सन्यासा फाटल्यान लगळे लागलेले आसा आनी नाका जाली अफवा येयल्ली आसा. तुमकां सांगता जेन्ना आदले दिसा चेडूं जेन्ना सिद्धी नायक जाले ना जेन्ना जाले बापूय आपूण अक्षरशः सांगता की तेका हांवें बशीन बसयला म्हणून. येस, बशीन जर बसयले ते म्हापसा बस स्टँडार पावले म्हणटा. म्हापसा बस स्टँडार ते कोणा वांगडा पावले, कशे पावले, ते मॉला कडेन गेले काय, मॉलाचो भायलो कॅमेरा पळयलो काय, की मॉला पयलीं आनी खंय कोणें ताका देंवयले काय, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें म्हणून जाल्यार विचारपाच्या. आनी ज्या भुरग्यान आपणें ताका बस स्टँडार पळयलें म्हणटा पळय आनी तेणें मागीर रोखडेंच सांगलें की आपल्याक तेज्या बापायक आपणें कळयलां म्हणून म्हाका कामा वयलो काडलो म्हणून. फटींग तो भुरगो. ताचे मावशेचे चलयेनय मारबडव जाल्ल्याचो आरोप फाफडून उडयलो. अशें कांयच जावंक ना. ते फकत आमगेर 17 दीस रावले. ताचो बॉयफ्रेंड बी कांय नासलो. तें चड फोनय वापरिनासलें. 17 दिसां उपरांत ताचो बापूय ताका घेवन गेलो. हे मजगतीं तें बरे भशेन आमगेर राविल्ल्याचें तिणें सांगलें. ते 2 दीस पयलीं येयल्ले आनी तेच्या उपरांत तेची भयण सिमरन येयल्ली आनी 17 दीस रावला. तशें आमगेर तेंची झगडी बीन कांय जावंक नासली. बऱ्या भशेन गेल्या. तेची डॅडी व्हरोंक येयल्लो. दोगांय जाणां गेल्यात ती. फोनार बीन आमगेर आसतल्या अशें चेड्यां कडेन बी उलय नासले. ते म्हाका कांय खबर नासलें. डिस्टर्ब बीन थंय कांय नासलें. बरें आसलें. पयलीं तरी कोरोना खातीर मातशें हें आसलें. आतां तें बरें आसलें. आतां ताका कांय प्रॉब्लम नासलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान खबराकार सुशांत गावस आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सरकारी अनुदानित महाविद्यालयाचो पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, लॉ कॉलेज आणि सेल्फ फायनान्स कोर्साची फी 50% उणी करची. गोवा NSUN हायर एज्युकेशनाचो संचालक प्रसाद लोलयेकराची भेट घेत विनवणी केली. सरकारान उच्च शिक्षण संचालनालया अंतर्गत सगळ्या महाविद्यालयांची फी 50% उणी करपाची सुचोवणी दिल्ली. कोविड महामारीक लागून पालकांचेर आशिल्लो आर्थीक ताण मतींत घेवन हो आदेश दिला. कोविड-19 महामारीचो प्रभाव दिसून आयिल्ल्या DHE अंतर्गत येवपी पदव्युत्तर BEd आनी सेल्फ फायनान्स अभ्यासक्रमांतले विद्यार्थी आनी पालकांक हीच मजत करची. NSUN मागला. आयज NSY गोवा मेत द डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन. विशय म्हणल्यार कॉलेज फीज. 6 ऑगस्टाक प्रमोद सावंतान एक डिसिजन घेतलेलो टू वेव ऑफ द कॉलेज फीज ऑफ द कॉलेजीस विच कम्स अंडर डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन. बट इफ यू गो टू सी द मास्टर्स कोर्स, MA आसूं, MCOM आसूं, MSc आसूं, MBA आसूं, MCA आसूं आनी ऑल द सेल्फ फायनान्स कोर्सीस हांची फीज आजून वेव ऑफ जावंक ना. आमकां दुबाव असलो की CMन स्टेटमेंट केला आनी फक्त इलेक्शन पुरती इलेक्शन गिमींग आसतलो म्हणून. आयज हें सिद्ध जालां. कित्याक ओन्ली गव्हर्मेंट एडेड कोर्सीस लायक BA, BCom आनी BSc हेंचीच फी तेंच्यांनी वेव ऑफ केला. ऑल द सेल्फ फायनान्स कोर्सीस एंड पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सीस तांची तेंच्यांनी फीज आजून वेव ऑफ करूंक ना. सो आमच्यांनी डायरेक्टराक डिमांड केला की हेंची सुद्दां फीज वेव ऑफ करची बेगीचे बेगीन. कित्याक पॅन्डेमिक खातीर सगळ्यांचेच पेरंट्स त्रासान पडलेले आहा. इट्स नॉट लायक ओन्ली एडेड कोर्सीस जे पेरंट्स आहात तांकांच त्रास जाता. अदर सेक्शन ऑफ द पेरंट्स तांकां त्रास जायना. CMन एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शूड टेक अ युनिफॉर्म डिसिजन. CMन अशें डिस्क्रिमिनेट करूंक जायना की BA, BCom आनी BSc आनी मास्टर्स कोर्सीसां मदीं. सो हांव CMक मागता की बेगीचे बेगीन डिसिजन घे आनी हेंची फीज वेव ऑफ कर. चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट केन्ना एक स्टेटमेंट काडटा की आपूण एक वेव ऑफ करतलो. सो दॅट वेव ऑफ शूड बी इक्वल टू ऑल द स्टुडंट्स अक्रॉस गोवा. सो आमी मागता CMा कडेन तुम्ही बेगीचे बेगीन स्टेटमेंट घे नाल्यार NSY गोवा विल कम एंड विल प्रोटेस्ट इन लार्ज नंबर एट हिज ऑफिशियल रेजिडन्स. कांय खाजगी महाविद्यालयांनी पूर्ण वर्सुकी फी भरची म्हणून 10 दिसांची नोटीस दिल्या. ती दिली ना जाल्यार विद्यार्थ्यांक ऑनलायन वर्गात वचपाक आड येतले. NSUN आरोप केला. महाविद्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर फी घेता पूण क्लासी ऑनलायन आशिल्ल्यान ताचो कांयच फायदो ना. सगळ्या महाविद्यालयांक समानतायेन वागोवप हें सरकाराचें कर्तव्य. DHEन ह्या प्रकरणात बेगोबेग लक्ष घालचें NSUIचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन मागला. Today and like they said, if you don't. Which colleges? BPEd. BPEd. So today it started and they are like. BPEd is not self-finance college. Yeah, that's why if you don't pay the fees and they told us 10 days back only like you have to pay the full fees. Only then you can attend the classes for 2 months and everything else was done online.
70,000 for like infrastructure and nothing we got. Like we used for like say विद्यार्थ्यांच्यो मागण्यो पूर्ण जावच्यो हे खातीर सरकारा कडेन कसलो प्रस्ताव दिवं येता हे पळयतले. DHEचो संचालक प्रसाद लोलयेकारान NSUAक आश्वासन दिलां. मास्टर्स डिग्री प्रोग्रामाची फी आम्ही डिसाईड करना, वी आर नॉट डिटर्मिनिंग, ती युनिव्हर्सिटी डिसाईड करता. बट सिन्स यू हॅव गिवन दिस मी रिप्रेझेंटेशन, आय विल चेक. तुझं डिमांड कितें की सगळे स्टुडंट्सांक इक्वालिटी सगळे स्टुडंटाक मात सेल्फ फायनान्स कोर्सेसाची फी माफ कर. सो वी विल एक्झामिन युअर केस. कळ्ळें तुका? इथून क्लियर कट तुमकां दिसता ना एक्झामिन करपाक काय गरज अरे तशें जायना. कळ्ळें म्हाका तुमची पेमेंट स्टुडंट्साचे कळ्ळें म्हाका. पूण गव्हर्नमेंट कॅन बेर दॅट. गव्हर्नमेंट इतलो बेर केला तितलो बेर करपाक कितें आहा? आयकय, तेतून दोन गजाली आसात. एक सांग तुका, सांग. दोन गजाली आसात. एक वेव ऑफ कित्याक लागून करता आमी स्टुडंटाची फी? बिकॉज ऑफ पेंडेमिकाक लागून कोणाची थोड्यालो जॉब गेला, थोड्याची बिझनेस गेला, कोणाक कॅपॅसिटी ना पे करपाची, म्हणून वेव ऑफ करता. आतां म्हाका एक सांग पळया, जी सेल्फ फायनान्स जे कोर्सीस जे जाता ते आयच्या तारखेक सेल्फ फायनान्स कोर्सेसाचे जेंका पळय परवडना तेमी सगळे परवडना म्हणून सांग. जेंका पळय पे करप जेंका परवडना ते बर्सरी स्किमी अंडर एप्लाय करना. सर तूं बर्सरी स्कीम म्हणटा न्हू, आतां तुमच्यांनी आतां स्कीम हाडला खंयची एडेड कोर्सीस तुमी ऑफ करता म्हणून. पूण फकाणां जाली न्हू, ते एडेड कोर्सीसाची फीज पयलीं रिजनेबल फीज आहा. 8,000 4,000 तुम्ही वे ऑफ करून 2,000 करतले ते. खरें कोणाची गरज आसा तांकां दिवंक जाय तुमी. कळ्ळें न्हू? आनी बर्सरी स्कीम सगळेच एप्लिकेबल आसना. एक जनरल रूल करूंक जाय, युनिफॉर्म डिसिजन घेवंक जाय की तुमी वे ऑफ सगळ्यांक करता म्हणून. जाल्यार तो डिसिजन न्हू, ह्यो डिसिजन फकाणां जाली. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्याम च्यारी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बाबत हायवेक लागून आता नावेलकारय खुबळ्यात. नावेलकारा खातीर हायवे 17 मरणाचो सापळो जाला. कसलेच प्लॅनिंग आनी मेंटेनन्स करिनासतना नावेले हायवेचे काम केला. ह्या फुडें आनीक सोसून घेवपाक ना अशें म्हणत बेळा नावेलकारांनी रस्त्यार देवपाची तयारी तांणी दवरल्या. वेस्टर्न बायपास ते नॅशनल हायवे 17 मजगतीचें हें नावेलेचें जंक्शन. कांय दिसां आदीं गोवा 365 ह्या हायवेची अवतिकाय दाखयल्ली. हायवे काबार जाल्ल्यान थळावो सर्व्हिस रोड कांय काळा खातीर उक्तो केला. देखून आतां ते रस्त्याचेर ताण आयला. आतां थळावे खुबळ्यात. ताची दखल घेत शुक्रारा PWD अधिकाऱ्यांनी येवन पळोवणी केली. थळाव्यांनी रस्त्याचें काम पुराय करपा खातीर डेडलायन दिल्या. एकठांय जाले आमगे ह्या रस्त्या लागून आमकां बायलांक चड करून बायलांक हिंगा चड प्रॉब्लेम जाता. आतां तेमी हायवे ती केल्या, वेस्टर्न बायपासाची हायवे केल्या, बट विदाउट एनी प्लॅनिंग. तांकां सकल ना काय ना. आतां चोय हे सायडीनच्यान आमगे हो सर्वीस रोड एक्चुली तेमकां ओपन केला हायवे कोत ओके फायन. बट कितें आतां हो रस्तो तितू पिड्यार जाला. पॉटहोल्स आहा, हे आहा ते आहा, कांयच हे ना तेमगेले मेंटेनन्स ना. अंटील एंड अनलेस वी ब्रिंग इट टू देयर नोटीस. आतां इतलीच टायम जालो कोणेय आवाज उठायला ना, ताका तो रस्तो तसो आहा. आयज आवाज उठायला रेसिडेंट्स ऑफ कालवाडो म्हणजे तरी ताका लागून ते येयले हिंगा आवाज उठालो सरा. डब्बल गाडी वयता दोन सायडी किती प्रॉब्लेम जाता तुमकां? आतां दोन्ही सायडीन येता वेहिकल हे सायडीनूय बी येता आनी रस्तो केलो आहा ते सायडीन. आतां आमचे टर्न मारपाचे. आतां टर्न मारून वयता तो सडनली जूप करून ते वयर सोन येताय. पेट्रोल पंप आहा, पेट्रोल पंपाचे सारखे हे ना तेमगेले प्लॅनिंग. तिमी सोन येताय कवळिलो. सो इट इज व्हेरी डेंजरस. एक तरी तेम कितेंय तरी करपा जाय. एक सायडीन बंद करपाचें, एक सायडीन ओपन करपाचें. आतां हिनिया शॉर्टकट घेवन ते वयताय पेट्रोल पंप. तेच व्हेकल वयल्यान येता. कन्फ्युजन जाता. कन्फ्युजन सारकें कन्फ्युजन. आनी एक्सिडंट जावपाचें थिंग हें आहा. आनी जाले कडेन आसा हिंगा जाल्लें आहा, जावपाचें आहा. आनी जालें बिकॉज म्हाका लागून जाता आसलो मुगे चेडूं. हांवें सायड लायट मारला आसतना कोण बारा एकली चेडूं एक येता आसतना म्हाका हाडटा आसलें. आज कितें सांगले ह्या इंजिनियरान? इंजिनियरान कामतान सांगिल्लें म्हणजे एक सायडीन बंद करता आनी एक सायडीन आपण ओपन करता म्हण. आतां चोया ते कितें कोताय. जालना जाल्यार तुमी कितें तरी करतली? ना जाल्यार एक्शन घेवचें पडटलें न्हू. आतां ते म्हणटा हेल्मेट इज कंपल्सरी. ओके फायन, हेल्मेट इज कंपल्सरी. हेल्मेट घालून एज ऑल पॉट होल सायडीन तूं पळ्यान वयल्यान गाडी गेली जाल्यार आमची जीव वाडटलो.
हेल्मेट इज नॉट ओनली द थिंग हेडू इंजरीच्या लागून लोक म्हणा न्हू मोटार आमच्या वयल्यान गेले फॉलो कडेन आसता मागीर कितें आखी बॉडी मेटल कशी पडली. आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात हो जर नावेलीचे हे जंक्शन जे आसा वेस्टर्न बायपास आनीक नॅशनल हायवे 17 हांगा ह्या गांवचे नावेली गांवचे लोक आज एकठांय जाल्यात आनी तेणी आज इंजिनियरांक PWDची इंजिनियरांक डायरेक्ट सांगले कडेन आसा जर तुमी जर हेजेर जर हे रोड जर सारके करना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आमकां कायदो हाती घेवच पडटा म्हण आज सांगले कडेन आसा. PWD जे इंजिनियर आसा तेणी हे पयलीं करपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी न्यूज प्लेस केलो आनीक जो कोण जे वेल विशर्स जे बरे मागपी आसात तेणी सांगले की आमी कोर्टाक वयता म्हणून पूण कोर्टाक वयता म्हणटरीक हे खंय तरी पळोवन आज इंजिनियर हांगा पावले कडेन आसात. आज इतलेंच न्हय आज लोक सांगतात आमकां कितली त्रास जाता ह्या रोडाचेर लोकांक कितली त्रास जाता ते आज तेणी सांगले कडेन आसा आनी हो जर बेगीच्या बेगीन जर करनात जाल्यार लास्ट आमचो जो उपाय आसा तो आमी करतले कित्याक आज सगळे लोक जे आसात ते आज एकठांय जाले कडेन आसात. हांगा चड करून लेडीज आनी हांगा हो रोड आसा हो लेडीजांक खूब त्रास करता कित्याक खंयच्या सायडीच्यान गाडी येता वयतात. गोवा 365 खातीर नावेली साकून रमेश नायक रावत. ना म्हटल्यार तरी निमणे पेडणे व्हडलो कॅसिनो येता. ऑशलबाग धारगळे रिसॉर्ट घालपाक पेडणेच्या मामलेदारान परवानगी दिल्या. मोपा विमानतळा कडल्यान अवघ्या कांय किलोमिटराच्या अंतरार राष्ट्रीय महामार्गाक तेंकून ते उबे रावता. गोंयचो आवाजाचो वावरपी सूर्यकांत चोडणकारान आरोप केला. पेडणेकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाक जाय तो मागता. मोपा विमानतळा कडेन कसल्याच तरेचो कॅसिनो येवचो ना हाचे आदी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान म्हणिल्ले. हांगासर एक व्हडले 7 स्टार हॉटेल येवपाचें आहा आनी जे कॅसिनोज आहा ते ह्या सायडीन हाडपाचे आहा अशें म्हणजे लागीं आतां पेडण्यान 2-3 कॅसिनो हायफाय जावपाचे अशें दिसता. एका सायडीन हांगासरल्यान आमचे एअरपोर्ट आसा तो जस्ट काही तरी 5-6 किलोमिटरांक आहा आनी हे जर प्रोजेक्ट जाले जाल्यार हे 5 स्टार हॉटेल आहा आनी भितर प्रोजेक्ट खूब आसा. 7-8 प्रोजेक्ट भितर इनवॉल्व आसा. म्हाका दिसता हे जर अशेंच जालें जाल्यार ह्या सायडीन सगळे कॅसिनो बी येवन मागीर ते जुगार म्हणटा एका सायडीन जुगार ना म्हणटा पण हे एक सगळे कॅसिनो बी सगळे आतां भरतले आनी 7 स्टार हे हॉटेल नांव जातले आनी जुगार जावपाक स्टार्ट जातलो. हांव आतां पेडणे जी धारगळी आनी वॉशलबाग हो एरिया पडटा तो काल डिक्लेअर जो केला जे आमच्या सरकारान मुख्यमंत्री डेल्टा कॅसिनो जो येवचो आसा तो ह्याच जाग्यार आमी त्या ज्या ठिकाणी हांव उबो रावला त्या ठिकाणी आनी जवळ जवळ 4 लाख एरिया 4 लाख पेक्षा चड आहा ही एरिया जी आसा ती तेची RTA हांवें 2009 मागलेली ती RTA म्हाजे कडेन कंप्लिटली RTA आसा. आनी आज म्हाका अशें दुख्ख दिसता पेडण्यान जो जुगार चल्लेलो आसा जुगार भयंकर प्रमाणात चल्लेलो आसा आनी तेचेर सगळे जे सरकारी यंत्रणा जी आसा दोळे बंद करून आसा कान बंद करून आसा तेंच्या काना पर्यंत पावना. सरकारी यंत्रणा जी आसा शांत आसात. अशें दिसता जे पेडणेकार जे न्हिजून आसात न्हिदलेले सॉंग करून आसात तांकां उठोवणें म्हणजे महा कठीण आहा आनी जे न्हिदलेले आसात तांकां उठोवणें सोंपें आसा. म्हाका तर दिसता पेडणेकार हे न्हिदलेलेच आसात आनी जे पेडणेकार हरशीं जाल्यार पळोवंक गेल्यार गुलामच जाल्ले आसात. कित्याक सांग आतां काहीशे घटना घडत आसात आनी ते सगळे दोळे धांपून आसात. आतां कॅसिनो इतको व्हडलो जावचो आसा ते आतां कॅसिनो जाल्या उपरांत जी तेतूर कोण कितके भायर दिल्ली किंवा कोण कशें कोण येत ते सांगूंक जायना खेळपाक आनी ते समजा कंगाल जाले ते कंगाल जाल्या उपरांत कशा प्रकारे ते खंय कितें करत चोरी किंवा आणखी कितें कसलो प्रकार येत तो सांगूंक जायना. प्रत्येक बशीन हांव वचून अनाउन्समेंट केल्या की पेडणेकारांनी सगळ्यांनी जागृत जावचें. पेडणेकारांनी जागृत जावन ही जी व्हडल्यान व्हडली जुगार जो जावचो आसा पेडणे म्हालान तेतूर करून पेडणे म्हालान जालो जाल्यार कितें जाय तें सांगूंक जायना ताका लागून जागृत केले पण पेडणेकार जागृत जावंक ना. ते स्वाभिमानी पेडणेकार म्हाका दिसना स्वाभिमानी पयलीं आसले आतां स्वाभिमानी ना. आतां सगळे जाल्ले स्वार्थी जाल्ल्यात आनी गुलाम जाल्ले आसात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
ह्या म्हयन्याचे 5 तारखेसावन ते 7 तारखे मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण 7 तारखेर कांय सुवातींनी हलकोसो शिवड जातलो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. तापमानाचो वेध घेवपाचो जालो जाल्यार चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. 3 आणि 4 तारखे खातीर हवामान खात्याची खाशेलीशी शिटकावणी ना, पूण 7 तारखे मेरेन राज्यांत वरा फाटल्यान 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वारो व्हांवू येता. ही गती वराक 60 किलोमिटरा मेरेनय पावूं येता. देखून नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत आपले बोटी घालच्यो न्हय, हवामान खात्यान सुचोवणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जातनाय दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळूया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.